गोयच्या सरकारान एक गॅझेट नोटिफिकेशन काढला आणि हे गॅझेट नोटिफिकेशनान जे फ्लॅट म्हळ्यार पोन्ने फ्लॅट जे आहात हे पोन्ने फ्लॅट जर तूं विकतलो कोणाकूय चड करून रिडिव्हलपमेंट मार्केटाचो विचार करून जाल्यार ताका 4% सोसायटीक हावसिंग सोसायटीक दिवचे पडटले आणि 4% एडिशनल सरकाराक दिवचे पडटले इन एडिशन टू 4% स्टॅम्प ड्युटी आणि 3% रजिस्ट्रेशन चार्जीस म्हळ्यार एक जर पोन्नो फ्लॅट एक सर्वसामान्य गोंयकार घेवंक सोदता जाल्यार ताका 15% मार्केट व्हॅल्यूचेर टॅक्स पडटलो. आतां हो मार्केट व्हॅल्यूचो इशू आमी एसेंब्लीन काडिल्लो. जेन्ना ह्या लोकांनी फ्लॅट घेतिल्ले 30 वर्सां 35 वर्सां पयलीं तेन्ना फ्लॅटाचो कॉस्ट पर स्क्वेअर मिटर 8,000 रुपया 10,000 रुपया आसतालो मॅक्झिमम. आतां तो कॉस्ट जाला 75,000 80,000 खंय खंय 90,000 असो वाडिल्लो आसा. सो आतांचो मार्केट व्हॅल्यू ताजेर कसो तूं एप्लिकेबल करता म्हणून हांवें एसेंब्लीन डिमांड केल्लें की तांकां एक फ्लॅट फी दवरुची कित्याक खूब कडेन कन्वेयन्स बिल्डरान ह्या फ्लॅट ओनरांच्या हातान दिवंक ना वो तांकां दिवंक ना ते एग्रीमेंट फॉर सेलाचेरूच आशिल्ले म्हणटकर कन्वेयन्स करपाक एक फ्लॅट फी सरकारान करची अशें हांवें एसेंब्लीन डिमांड केल्लें. तें सोडून सरकारान आनी 8% ड्युटी इन एडिशन टू 7% म्हळ्यार एक 15% एक्स्ट्रा कॉस्ट हे मनशाक जो मनीस घेता एक पोन्नो फ्लॅट ताजेर हो 15% कॉस्ट वाडयिल्लो आहा. म्हळ्यार हाजेर कितें जाता हाजो निश्कर्श कितें काडूं येता गोंयकारांनी एक की सर्वसामान्य मनीस जर एक पोन्नो फ्लॅट घेवंक सोदता जाल्यार तो पोन्नो फ्लॅट घेवपाक तूं ताजे पयलीं एक्झॉर्बिटंट टॅक्सेशन करून ताजो फाटीचो कोणोच मोडटा म्हळ्यार तूं ताका घेवंक दिना. दुसरें की काम कोणाचें अफोर्डेबल हावसिंग म्हणटा तें करपाचें काम कोणाचें तें सरकाराचें काम. सरकाराचो हावसिंग बोर्ड म्हणून आहा. ह्या हावसिंग बोर्डान ह्या 2 वर्सांनी कितें अशें एक नवे प्रयोग हाडल्या वो खंयचो असो प्रोजेक्ट हाडला जातून अफोर्डेबल हावसिंग गोंयकारांक मेळूंक शकता तें कांय तुमी करूंक ना. आनी लोक जर आपूण एक पोन्नो फ्लॅट घेता आनी FAR एडिशनल घेवन रिडिव्हलप करूंक सोदता जाल्यार तातूंत तूं टॅक्सेशन घालता. हाजो अर्थ कितें जाता की एक सायडीन सरकार आपल्या खातीर जे मंत्री आनी संत्री जे कोण आपले आहात तांचे खातीर तांचे भावजींक वो तांचे भाच्यांक वो तांचे भाचयांक गिफ्ट दिवपाक फक्त 5,000ची फ्लॅट फी दवरता. सो जे खास आदमी आसा तांचें काम 5,000 जाता आनी जो सर्वसामान्य नागरीक आहा ताणें जर एक पोन्नो फ्लॅट घेतलो जाल्यार ताजेर 15% ऑन मार्केट व्हॅल्यू पडटा. आतां मार्केट व्हॅल्यू एसेस कोण करतलो? मार्केट व्हॅल्यू एसेस करपाचें काम तांणी सब रजिस्ट्रारच्या हातांत ना. जे सब रजिस्ट्रार ऑलरेडी तांच्या ऑफिसांनी करप्शन जाता हें लोकांचें एक्युजेशन आहा तातूंत आनी एक एवेन्यू ओपन केला की मार्केट व्हॅल्यू एसेस करपाचें काम सब रजिस्ट्राराच्या हातांत आहा म्हणून. सो थंय आनी एक तुमी करप्शनाचो एवेन्यू करता. सो म्हाका अशें दिसता की गोंयकार सर्वसामान्य गोंयकारांचेर सॉलिड अन्याय सरकार करून फुडें सरला आनी गणपती बाप्पान ह्या सरकाराक बरी बुद्ध दिवची की हें नोटिफिकेशन फाटल्यान घेवचें आनी एक फ्लॅट फी कन्वेयन्साक लावची आनी सरकाराक कसलोच अधिकार ना 4% आपूण घेवपाक. तुमी कितें केलें हाजे खातीर आनी कित्या खातीर तुमी 4% घेतात? एक हांव मागता सगळे सर्वसामान्य गोंयकारां खातीर की ही तांणी हें जे गॅझेट नोटिफिकेशन केलां तें विड्रॉ करचें तांकां एक फ्लॅट फी दवरची आनी हें करून म्हाका दिसता रिडिव्हलपमेंट मार्केटाकूय बी एक जो धक्को सरकार दिवंक सोदता तो धक्को दिवचो न्ही. कित्याक एक इकॉनॉमीक क्रायटेरिया सदांच अशी आसता की टॅक्सेशन जेन्ना वाडटा तेन्ना डिमांड देंवता. सो हें सरकारान करचें न्ही. सरकारान सर्वसामान्य गोंयकारांक न्याय दिवचो आनी गणपती बाप्पा कडेन मागता हांव की ह्या गोंयच्या सरकाराक गोंयच्या सर्वसामान्य नागरिकांक न्याय दिवपा खातीर बरी बुद्धी दिवची. देव बरें करूं.